पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निपुण आणि संपूर्ण आस आणि तांणी संपूर्ण निपुण आशिल्ले निमितारी तागेले दुखून आयलेले उत्पन्न जाल्ले खंयचे वस्तू हे भौतीक जगतांतू संपूर्ण आणि निपुण आसता. खंयचे वस्तू संपूर्ण निपुण दुखून येतकी तें बरें संपूर्ण आसता. हे कारणारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण निपुण आशिल्ले निमितारी तागेले दुखून इतले पुरा संपूर्ण प्रमाणेरी येवन वरे देव संपूर्ण समतोलारी आसता. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रध कस्य स्विद्धनम्. हे ब्रह्मांडांतू प्रत्येक चर जीव जंतू अचर वस्तू जावं पुरा नियंत्रण करचे देवानूच. ताकाची प्रत्येक कसन वांटो देवान कृप करून दिला की ते मात्र मी गेले म्हणून अर्थ करून घेवका आणि विंगड जनल वस्तू ते खंयचे असो स्वीकार करूनच. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे. देवा हांव तुगेलो दास म्हणून ईशावासी भावनेरी जीवन केलेरी मनशाक 100 वर्ष घटलेली आयुष्य असलेली वरे जन्म सार्थक जाता. अन्यथा विंगडकने वाट ना. असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः. कोण आत्माक मान घालताच की तांणी असुरी प्रवृत्ती आशिल्ले आणि अज्ञान आणि अंधकार आशिल्ले लोका वचून पावताचे. अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति. हे देवोत्तम परमपुरुष तागेल वासस्थळांतू स्थित जावन आसलेर समेत तो देवोत्तम धांवता आशिल्ले मन्ना पशी चड वेग जावन आस आणि तो पुरा जनाक मागशी घालता आणि मस्त शक्तिशाली जावन आशिल्ले देवतांक समेत तागे लागीं वचचे जायना. एक जागेन तूं स्थित जावन आसलेर समेत देव वारे आणि पावस हाडत तसले देवतांक वरे नियंत्रण करता आणि तो सर्वश्रेष्ठ जावन आशिल्लो देव आणि पुरा जनाक मिर्सिता. तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः. परमपुरुष जावन आशिल्लो भगवंत कृष्ण चमकता जाल्लेरी चमकना. तो देव मस्त दूर आस जाल्लेरी मस्त निकट लागीं बरें आस. तो पुरा वस्तूचे भितर बरें आसता जाल्लेरी भायर बरें आस. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते. कोण हे भौतिक जगता भितरी आशिल्ले सकड देवाला संबंधांतू पळयत की म्हणल्यार पुरा जीव देवाल अंग म्हणून अर्थ करत की आणि पुरा जीवा भितरी देवाक पळयत की तो कोणाक द्वेष करना. यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत द्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यतः. हे 7 श्लोक कसं सांगता आस म्हणल्यार कोण देवाल अंश पुरा जीवा राशींतू असं म्हणलेत की ताका भाग्य आणि श्लोक म्हणून आसना. सपर्यगाच्छुक्रमकायमौव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः. आमगेल देवोत्तम परमपुरुष तागेल व्यक्तित्व कसन म्हणल्यार पुरा पशी श्रेष्ठ जावन आसता तो
शक्तिशाली शुद्ध स्वावलंबी जावन आसा आनी तो अनादी काला तकून पुरा जनले आशी पुरायसिता आस म्हणून अर्थ करून घेवका. अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायामृताः. कोण अविद्येचे कार्यांतू व्यस्त जावन आसतात की त्यांनी अज्ञान आणि अंधकाराचे प्रदेशांतू प्रवेश करतात. ज्ञान अर्जन करतालेले अवस्था अनेक दयनीय जावन आसता. अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे. बुद्धिवंत आशिल्लेन विवरण केला की कोण हे ज्ञानांतू आसता की म्हणल्यार कोण कृष्ण कॉन्शियसांतू आसता की तांकां मेळची फल आनी कोण अज्ञानांत आसतात की तांकां मेळची फल विंगड आसता. विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते. कोण अविद्या आणि विद्या ज्ञान दोन्ही वट्टू मना करून घेता की तो वापास जावचे जनन मरण मिरून पूर्ण अमरतत्व अनुभव करता. अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यामृताः. असंभूती म्हणल्यार कोणाक इंडिपेंडंट एक्झिस्टन्स ना म्हणल्यार सकट देवतागण. संभूतींच्या म्हणल्यार कोण कंप्लीट जावन आशिल्लो म्हणल्यार आमगेर कृष्णाक सर्व कारण म्हणटा ती म्हणल्यार जगतांतू कसं नाच की त्या पुरा पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्णानच पूर्ण सृष्टी केलेलें. अन्यदेवाहुः संभवाद् अन्यदाहुर्संभवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे. अशी खंडित जावन सांगिल्लें आसा की सर्व कारण जावन आशिल्लो परमपुरुष देवाक आराधन केल्यार ताजे निमित्त एक विंगड फल मेळचें आसा आनी कृष्ण न्हयशी इतर जावन आशिल्लें देवाक आराधन उपासन केल्यार तांतू मेळचे फल गूण वरें विंगड आसता. हें सक्कडे समचित्त जावन आशिल्लें अधिकारी प्रामाणीक जावन सांगिल्लें आसा आनीक तें पूर्ण जावन स्पश्ट जावन विवरण वरें दिल्लें आसा. तशें म्हणून हें ईशोपनिशदाचें 13 श्लोक सांगता. संभूतिंच विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते. प्रत्येक मनुष्याक परमपुरुष कृष्णालो परिचय आसूं का आनी तागेलें दिव्य नाम दिव्य विग्रह दिव्य गुण आनी दिव्य जालेलें लीला हाजी परिचय आसूं का. ताजी वटूची देवा निर्माण केलेलें अशाश्वत भौतिक जगत ताजी वटू अशाश्वत देवता मनुष्य प्राणी हाजी सगळांले अनुभूती आसूं का. केन्ना आमकां दोन्ही विशयांतू अनुभूती प्राप्त जाता तेन्ना आमी मृत्यू विशय पार जावन देवाले वचचेक सुलभ जाता आनी ताजे वटूची आमी हें अशाश्वत जगत पार करूं येता. हें पुराय अनुभूती जल्मगिरी देवाले गोलोकांत शाश्वत जीवन प्राप्त जावचेक साध्य आसा. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये. हे मंत्रांतू एक सत्यारी आनी धर्मारी चलची आशिल्ली एक भक्तू भगवंताले प्रार्थना करतास की हे पुरुषोत्तमा तुगेल मुखारविंद भांगरावरी प्रकाशमान जावन आशिल्ली एक कांतीन तूं धांकून आस तें आवरण काडी हांव तुगेलें शुद्ध भक्त जावन आस आनी म्हाका तुगेलें दर्शन जावचें साध्य करी. पूषन्ने कर्षे यमसूर्य प्राजापत्य युहरश्मी समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ
पुरुषः सोहमस्मी. आमगेले सर्व जीवात्मा देवाच्या रेचे आधार जावन आसा. आमी देवाले मागून घेवचे कसन म्हळ्यार तुगेले बदल तोंड आसमू आमकां तें दाखोवन दी. तुगेले ब्रह्मज्योती जावन आशिल्लें उजवाडू काणू आमकां तुगेलें ओरिजिनल तोंड आशिल्लें दाखोवन दी देवा. हांव तुगेले एक ट्रू डिवोटी प्रार्थना करतास. देवा, तुमी सक्कड प्रपंचाचे मेंटेनर जावन आशिल्लो आनी एक प्युअर डिवोटीलें डेस्टिनेशन जावन आशिल्लो आनी प्रपंचाचे रक्षक जावन आशिल्लो. रेग्युलेटरी प्रिंसिपल केल्ला वरें तुमची आमगेलो फ्रेंड वरें जावन आशिल्लो. दय कोर न्हू त्या देवाल प्रभाव तें ब्रह्मज्योती काणू तें सतचित आनंद जावन आशिल्लें तें रूप आमकां दिश्टी तशें कर देवा. तुमी परमपुरुश जावन आशिल्लो देव. हांगा सूर्य आनी सुर्यान प्रभाव कशी भायर आसता तशी कंपेर केला. वायुरनिलममृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम्. ओम कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर. हे मंत्रांतूं एक सत्यारी आनी धर्मारी चलता आशिल्लो एक भक्तो भगवंता लागीं प्रार्थना करतास की हे परमात्मा, हें अशाश्वत जावन आशिल्लें शरीर गोबर जावन वचो आनी हें जीव वारें तुमी मेळ्ळो वचो. देवा, हांव मिगेल इंद्रिय विग्रह कोर न्हू भक्तेरी सेव केल्लें पुरावड गोस्तवर न्हू म्हाका उद्धार कर देवा. अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम. हे देवा, तूं उज्जे मणके पवरफूल जावन आस. हे सर्वश्रेष्ठ जावन आशिल्ले देवा, हांव तुका नेल्यार पळोवन उद्धंड नमस्कार घालतास. देवा, म्हाका सम वाटेर वचून तुका मेळची तशी मार्गदर्शन करी आनी तुका हांव फूड केलेलें पुराव कर्मगत आस तातूंत तुमिगेल पाप कार्याचे कर्मा तुकून मुक्ती करी देवा. तशी केले निमित्त म्हाका भक्ती मार्गार वचचेक कृष्णा कॉन्शियसनेसान तूं मुखासून वचचेक कनी अडचण आसना.